हांव कालिदास सातर्डेकर. आमचो एक ग्रूप आसा वॉटर कलर आर्टिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा. तातूंत जवळ जवळ 50-60 आर्टिस्ट आसात आनी एवरी संडे वी गो फॉर आउटडोर्स ऑन लोकेशन वचून आमी लायव्ह पेंटींग करतात. ओके, आतां हो मेन मिडियम जो आसा पळय हो वॉटर कलर मिडियम आमी यूज करतात. बाकीचे जे ऑयल आसा एक्रेलीक आसा ते मिडियम रेरली म्हणजे चडशे यूज केले वयतात. पूण वॉटर कलर हो मातसो कंट्रोल करपाक मातसो डिफिकल्ट वयता. आनी ही प्रॅक्टीस जर वॉटर कलरान जर आमी काम रेग्युलरली करीत जाल्यार चड बरें. आनी तेचे अवेरनेस करपाक लागून आमी हो ग्रूप केल्लो आसा गोंयान. म्हाका दिसता कमी अशें ना, आसात पूण फक्त कितें अवेरनेस ना. आतां पळयात तुमी आमी आतां हांगा ऑन लोकेशन काम करता, लोक येवन पळयतात, सो तांकां कळटा की बाबा गोंयानूय आर्टिस्ट आसात. प्रत्येक आर्टिस्ट आपआपल्या स्टायलीन काम करता. थोड्यांक टायम मेळना कांय ना, सो आमी कितें करता एवरी संडे म्हणून आमी दवरला. थोड्यांक मेळटा थोड्यांक मेळना, पूण मेजॉरिटी आमी वचून ऑन लोकेशन काम करतात. ते मागीर आर्किटेक्चर जावं, गोवन आर्किटेक्चर जावं, लँडस्केप जावं, सिटीस्केप जावं, वॉट एवर. आमी जे आर्टिस्ट आसा पळय हे आमी सगळे आर्टिस्ट एवरी संडे आउटडोर वचून ऑन लोकेशन काम करता. तेंचें काम इम्प्रूव जाता आनी आमचें एक्झिबिशन जाता. मागीर आमचे इव्हेंट्स जाता, प्रोग्राम्स जातात आनी सगळे आर्टिस्ट एक्टिवली काम करतात. असो आसा की आमी ताका स्टुडियो पेंटींग म्हणटा. तेतून तुका टायम मेळटा जाय तशें काम करपाक. सेकेंडली तुका रेडी तेतून कलर बिलर मेळटा, सो तें मातशें इजी पडटा करपाक. पूण जेन्ना आमी ऑन लोकेशन काम करता पळय तेन्ना आमी एक एज अ सब्जेक्ट म्हणून घेता आनी बाकीचे आमी खंयचे सोडपाक जाय, खंयचे घेवपाक जाय. इवन लायट जी आसा पळय ती चॅलेंजींग आसता आउटडोराक. लायट जेन्ना आमी स्केच स्टार्ट करता बाय द टायम अर्दे वर पर्यंत स्केचार लायट चेंज जाता. सो लायट एंड शेड पासून इम्पॉर्टंट आसता आमी पेंटिंगान. कळ्ळें, हे चॅलेंजींग पार्ट्स आसा ऑन लोकेशन. आनी वन्स ते तुजो स्केच जावं वॉटर कलर आमी परफेक्ट जाले की खंयचोय मिडियम इजिली हँडल करपाक शकता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.